वाळपय सय्यदनगर हांगसर फरजान शाहांच्या घरात शेनवारा चोरी जाली। चोरांनी 40,000 रोख आणि भांगराच्यो वस्ती फारयल्यो। चोरांनी एकूण 1 लाखा वयर म्हालवज फारयलो। सय्यदनगर हांगसर खूब बिगर गोंयकार रावल्यात, तांचेर कारवाय करची अशी मागणी फरजाना शाहान केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। काल आम्ही नासले घर बंद करून आम्ही केपें गेल्ले मामाचे घरान सकाळी 10:30 गेल्ले आणि रिटर्न येयले आमी 8:00 रातचे 8:00 येयले आणि आमी फुडें फ्रंट दाराक लॉक केल्ले न्ही येयले आमी आणि लॉक ओपन केले जाल्यार दार ओपन करता जाल्यार दार ओपन जायना जालो। जाल्यार आमची भाभी फाटल्या दारांसून असली उबी ती जस्ट दार ओपन कर म्हणून ती मिन्स हात तेणी मारले दाराक। हात मारले जाल्यार तो दार ओपन जाला आणि म्हणपाक लागली की हे दार ऑलरेडी ओपन आसा। जाल्यार हांवें ताका म्हटलें की यो आनी ती लॅच भितरल्यान लायल्ली आसली पळय ती ओपन कर म्हणून। तेणी येवन लॅच ती काडली आणि मागीर आमी भितर हॉलान पावले लायटी बी पेटयले जाल्यार हांवें पयलें की हांवें बेडरूमचे आमचे डोर लॉक आशिल्ले लॅच लायल्ली आसली जाल्यार ती लॅच ओपन आहा आणि हे कबर्ड्स बेडरूमांतले कबर्ड्स आणि कबर्डांतले सगळे ज्वेलरीचे बॉक्सीस आणि आमचे पर्स आहा ते सगळे खाली केल्ले आसले। कितें कितें ना गोल्ड ना जाल्यार कितले गोल्ड आमचे 4 फिंगर रिंग्स गोल्ड, एक ब्रेसलेट आणि इयरिंग। हार्ड कॅश कितें आसली? हार्ड कॅश अराउंड 40,000। ओके, कितें सस्पेक्ट कितें आसा करून कोणाचे डावट बी कितें आसता पळय? तशें डावट म्हटल्यार आमच्या घरान आमची भयण एकटी टेलर आसा, सो आमच्या घरान कस्टमर येवप वचप खूब चालू आसता दिसभर आणि तेंचो टायमींग ना, केन्नाय येता ते। कितें दिसता पुलिसान हांगासर सय्यदनगराचेर भरपूर टायमिंग्स आहा, मायग्रंट्स आहात, व्हेरिफिकेशन ड्रायव करपाची गरज आसा अशें तुका दिसता? हय गरज आहे, मातशें लक्ष आमचे सय्यदनगर वाड्यान मातशें दिवंक जाय। आणि बिहारी लोक बी रेंटाक खूब रावता, तेंचेर बी मातशें एक्शन घेवंक जाय की रेंटाक असले रावपाचें न्ही म्हणून बिहारी। हेच्यान पयलीं सय्यदनगर अशी रॉबरी केस जाल्ली पयलीं केन्ना? जात आणि कालूच आमची रातची जाला आणि दोनपारां आनी एकट्याची घरान कोण ते वयलेच लोक ते बिटाराकूच रावता तेंचे 5,000 कितें तरी कॅश चोरून येला, तो बी बिहारीत कोण तरी मेळटा। टोटल कितली लॉ तुमचे रॉबरी कितले ऑर्नामेंट्स म्हणजे टोटल एस्टिमेट कितलो जातलो? एक 1.5 लाख सुमार जातले ते कॅश आणि ते ज्वेलरी कन्सिडर केल्यार।